मायसो दीस कसो वचून म्हाका गोत्तुना. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज मेळ्ळे की वेदर सोमाना म्हणून डिसेंबरान पावस जोर आमी वेच्या जाग्यार जोर पावस आनी थंय इस्कालाक आनी रजा दिला म्हणून न्यूज पळयली. ट्रेन बूक केली. रेल्वे स्टेशन पावतना आमच्या दोळ्या मुखार ट्रेन मिस जाली. आमी चिंतले वचना म्हूण बट आमी ऑलरेडी पुरो बूक करून जाले 2 व्हिलर रूम आनी येल तें पुरा. सो वी डिसायडेड आमी येतात म्हणून. सो बस सारेचे म्हूण चिंतले आनी तशें आमी KSRTC बस स्टेशना कडेन आयल्या. आतां आमी त्या जाग्यार खंयची तिकेट बूक केली आनी आतां आनी ती 2 घंटे उपरांत आमचे बस वॉट एवर इट इज बऱ्यान जातलें म्हणपाक येवचें. आमची जर्नी स्टार्ट जावना बट जाल्यारय आमी कशें म्हणी करना आतां मॅनेज करना आसा. पावचो टायम सेम 3:30 AM ट्रेन पावचें आनी हे बस पावताय सेम टायम. आनी ताचे उपरांतली जर्नी आमची बरी जावन दी म्हणून मागचें. या इतले पुरो पॅक करून आयले चिंतून की आतां आमी ट्रेना भितर पुरो लगेज घालून एक फावटी सोडटा म्हणून. आतां लाग मम्मीन पुरो एक्स्ट्रा दिला. उदक पुरो बॉयल करून घाला. हाच्या भितर फ्रुट्स काही आनी कालो पुरो घालून दिला. ट्रेना भितर एक फावटी घालता म्हणून चिंतून बट आतां ट्रेनी गेले थंय ओन काडून जावन करतना हांगा जावन हांगा मस्त जावन आतां पळय बरो बसोंक एक जागो थंय मेळटा. आतां एक फावटी बस येवन दी आनी हे पुरो लगेज बसा भितर एक फावटी घालून आरामार एक बसा राखून आसा. थंय जागो दिसता म्हाका. या ट्रेनार खावंक म्हूण पॅक केल्लें जेवण आमी बस स्टेशनार खावन आसा. ट्रॅव्हलाक आनी यम्मी फूडाक हेल्प केल्ले आमच्या पेरंट्सांक देव बरें करूं म्हणटा. सॉफ्ट चपाती बरें सत्री धरची गी. ट्रेन मिस जाला म्हूण बेजार पावचे गी. लगेज होवनचे गी. नेक्स्ट काल प्लॅन करचे. बस सारेचे गी. बस कितला वरार एक पुटे हांवें चिंतलें की आनी घरात येचें कशेंय पावस येवन आसा ट्रेन मिस जालें म्हणून. बट मागीर हांवें चिंतलें कशेंय जाता जावन दी कित्याक हांवें कॅन्सल करूंक गेलें. काल पुरो आमी बूक केले रूम 2 व्हिलर आनी ते पुरा. सो कशेंय पयशे वेतात तशें अशें जावन दी या म्हणून चिंतचें. आतां काल चॅलेंज आसा ते फेस करूंक एक स्ट्रेंथ आसूं दी म्हूण तितलेंच मागचें. आतां हे कशेंय जालें फाल्यां परवां 2 दीस बऱ्या रितीन वचून दीत म्हूण तितल्यान मागचें. पावस इल्लो उणो जावन दी म्हूण मागचें. कितलें प्रिपरेशन केला हांगा हायलायट्स करून दवरला. बुकांनी कितले बरयला. बट आतां हांवें स्मार्ट प्लॅन करचें. अशें पुरो लास्ट मिनिट जावचें नाका. खंयचे पुरो पयस आसा खंयचे पुरो चड आउटडोर आमी प्लॅन केला पळय ते पुरो आतां कॅन्सल करचें. मुस्त बेजार जाता कित्याक मुस्त रिसर्च करून हे पुरो प्लॅन केल्लें. मुस्त केला हांगा पुरो बरोवन काडलें. ताचे मध्ये डेकोरेशनय आसा टायमपासाक. हे बस 9:30 सुटा जालें. वडोल आमी जस्ट पावन मिस जाला. आतां 9:39 बसचा सो आत्तो पात्तो आतां पत्ता ना. इतलें पॅनीक म्हणल्यार रोडल कावन हांव सोदन आसा. एक फावटी म्हणटा तिशीन आसा एक फावटी म्हणटा इशीन आसा. मागीर थंय वचून विचारलें आनीक येवना म्हणटा. जावना हें बी आमकां वचोंक ना म्हूण दिसता. जनशिवान आज वचोंक आसा ना. तुजी ब्रेन फंक्शन जायना. काल जावना म्हूण म्हाकाय गुर्तना. वडोल दोळ्या मुखार ट्रेन गेले. वडोल मुस्त वडोल आतां 3 घंटे उतरले. 9:30 बस म्हूण सांगून आतां 9:50 जावंक येतात. कोणा कडेन विचारल्यार बस येवना म्हणटात. कितल्या वरार म्हूण सांगिनात. वरां कितली जाली म्हूण तुमकां दाखयता. हो नो म्हणजे फोन कया. इतलें पुरो जाल्लें पावनांतला की कॅमेरा पटल्यान आसल्या मनशाचे प्रँक. Where's my phone? या मनशाची झळक या व्हिडिओच्या पार्ट 3 मेळटली. 9:30 गे जाले बस. 10-11 जाले. ट्रेन अशी तिल्ली लेट आयली जाल्यार बरा. फायनली आमी बसा भितर आसात आनी जर्नी आमची स्टार्ट जाल्या. आनी ह्या गाडयेंतल्यान पूर आमी चिंतल्या बरी जाता म्हणून पॉझिटिव्ह चिंतून ही रात पाशाटकन फाल्यां सुबीत रितीन सुरवात करया. गुड नायट. हॅलो सगळ्यांकी गुड मॉर्निंग. फायनली आमी आसा मैसूर. सकाळींची 4:10 जाली आनी आतां आमकां काम आसचें सोदूंक आमचें रूम. हांगा येताना म्हाका उडास आयिल्लें मँगलोराचो कित्याक म्हळ्यार आमकां दिसलें स्टेट बँक.
पावल्या आम्ही आता फायनली स्टार्ट करता आमची जर्नी एक्सप्लोर करून मैसूराचे वेदर फोरकास्ट करावा इल्लो मैसूराचे वेदर फोरकास्ट लाईट रेन दाखयता बट आम्ही भायर पळयल्यार वत आसा ते वत बट ताचे पयले वत दाखोवचे पयले सांगता आम्ही आमचे रूम चेंज करतात हॉटेल बिकॉज हांगा आमकां फोटो दाखयल्या प्रकार बिलकुल नातले तुमकां पळयत हांगा ब्लँकेट गलीज आसा बेडशीट गलीज आसा ते वॉल्स पेंट आले पुरो गलीज आसा इशीन वॉशरूम पळयल्यार बाकेटांनी पुरो पळयल्यार यूजच करचे नाका म्हण जाता आनी तांचे ते काल आसा पुरो सांबाळना सो आमी आतां दुसऱ्या हॉटेलाक येचे हाचे सांगता सो मैसूर ब्लॉग आमकां चड चॅलेंजींग जालें ट्रेन चुकली बसार आयल्या बसार तोंचोरून हांगा आयले हांगा तोंड येताना रुमा सामानांचो हे सक्कट आमी हँडल करया इतले चॅलेंजेस आनी बरेली रात पळयले उपरांत हो उजवाड पळयतना मुखले 2 दीस मैसूरान बऱ्या रितीन येतले म्हूण हांव मागता आम्ही आता हॉटेल रूम चेकआउट केले आणि आता आम्ही वेता रॉयल ब्रदर्सा कडच्यान 2 व्हीलर रेंट करूंक थंयच्यान आमी येता मयलारी दोसाको खंय गेल्यार आमकां प्रॉब्लेम ऑटोसींच पोर उडपी येताना सेम जाले हांगा येताना आमकां चड चार्ज केले इतलेशे ट्रॅव्हल करूंक 80 रुपीज चार्ज केले पावस दिसना सद्याक वॉट हांगा आमी पळयल्यार आमकां सेम मँगलोरचे हंपन काडटा वायब मेळून आसा बट हांगा जस्ट रोड्स इल्लेशे वायड आहात तितले मात सोडल्यार बाकीचे पुरा वायब सेम दिसून आसा रोड्स मात इल्लेशे वायब आनी वॉट पळया कितले सोबीत वेदर दिला सांजे आमी इल्लेशे शॉपिंगाक बायसर या अशें तर आमी आमच्या हॉटेलांत रिक्षार बसून आतां रॉयल ब्रदर्सा कडेन पावून आमकां आमचे व्हेकल मेळ्ळे आनी हांगा तावन आमी येता पेट्रोल भरूंक कितली जाली वरां 1:03 जाली सो आतां जेवण सगळें जावन आमी ब्रेकफास्ट खावून आतां वचून काले पोट पेट पुजा करया वडोलच्या हॉटेलांत म्हाका न्हीद पडोना सो हांव फ्रेश अपी जावना तितले अनहायजिनीक आहले तो जागो रावंक जावना देखून आमी बेगीन पॅक करन चेकआउट करन बेगीन 2 व्हीलर आमचे पिक करन आमचे लगेज दवरन दुसरे जागो एक्सप्लोर करूंक म्हण आमी आतां नव्या जाग्याक आयला आनी हे आमचे हॉटेल रावंक भायर तांचो बी दिसता ते वडोलच्या हॉटेलांत न्हिदोंक नितळ बेडशीट्स नातले क्लीन टॉयलेट्स नातले आनी न्हांवक म्हण ऊन उदक चॅक करतना ऊन उदक सोडटा टॅपूच समान नातले अशें न्ही की आमकां तें एडजस्ट करूंक जावना बट आमी मस्त चिंतले आनी डिसिजन काडून गेलें की एटलिस्ट रेस्ट करचें आनी फ्रेश जावचें मस्त गरजेचें रिचार्ज जाल्यार मात्र सगळो दीस एक्सप्लोर करीत विथ फुल एनर्जी देखो नो आमी बेटर जाग्याक शिफ्ट जाल्या म्हणजे पयलेंचे एक्सपिरियन्स उपरांत आमी फुल एक्सपेक्टेशन्स ड्रॉप केला कित्याक म्हळ्यार फोटोज काले दाखयतात इंटरनेटार ते रियालिटीर आसना हांगा पळयतना तशें दिसना बरेंत दिसता भितर वचून पळया काले म्हणून आमी इंटरनेटार पळयल्या प्रकार रूम्स मस्त बरे आसले भितर वचून पळया काले Yeah, it's nice. It's nice. It's nice. It's nice. Yay! It's nice. It's nice. View काही ना but बरं आसा. It's nice. हांगाचे इम्प्रेशन मस्त बरं आसा. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट आसचे वॉशरूम आणि वॉशरूम ही सुविधा आसा. सगळ्या आयटमांत मोस्ट इम्पॉर्टंट ब्रश आनी पेस्ट तो म्हजे कडेन आसा जाल्यार हांगा आसच्या पैकी पुराय ती म्हाका हे चड इम्पॉर्टंट म्हूण बगलें ट्रॅवल करतना उपकाराक पडटले आनी एक इम्पॉर्टंट संगत आसची ऊन उदक न्हावंक थँक्यू सगळं इतले नेगेटिव्ह चॅलेंजींग सिच्युएशन्स पुरो जाले उपरांत आतां सद्याक एक आशेल्ले बरी एक जागो मेळ्ळा आनी आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग एक पावर नॅप काडून येवचें आनी आतां आमी बाय बाय
ये जावन असले मैसूर ब्लॉग पार्ट 1. आम्ही या ट्रॅव्हल ब्लॉगांत 2 दिसांवा शिकल्या. एक, रेल्वे स्टेशनाक एटलीस्ट हाफ एन आवर पयले पावचे आणि दुसऱ्यान एक डिसेंट जागो सोदचो आमकां रेस्ट आणि फ्रेश जावंक. कंजूसी करूं फर्स्ट डेक प्लॅन केले सक्कड समत्यो करूंक जावना, पूण आमी गिव अप करूना. सांजेर आमी गेल्या मैसूरच्या मोस्ट फेमस चर्च पॅलेस आणि थंय तावन आमी गेल्या मैसूरांत इन्व्हेंट जाल्ले मैसूर पाक टेस्ट करूंक. तेय मैसूर पाक इन्व्हेंट केल्या कुटुंबाच्या शॉपात तावन ओरिजिनल मैसूर पाक टेस्ट करूंक. हे सक्कड तुमकां पळोवंक मेळटले मैसूर ब्लॉग पार्ट 2 येतले येवच्या हप्त्यात. तुमच्याकडे कसले ट्रॅव्हल टिप्स असल्यार आमकां कॉमेंट सेक्शनात तिळसूनचे. तुमकां समजतांक बरें आशेता. मुखला व्हिडिओन मेळ्या. देव बरें करूं. चॅनल फॉलो करा आणि या चॅनलाचे नाव काले वेलिटा लोबो मुजिना. Oh, sorry. चॅनलाचे नाव वेलिटा